केसी आम्ही ऑलरेडी ऑर्डर काडले कडेन आसा प्लस ताजे नंतर ज्यो स्पॉट व्हेरिफिकेशन केले तेज्यो 550 सुमार केसी केल्ले कडेन आसा पूण अश्यो काणकोण जावं भागाक जावं आमची केपेंची भागाक जावं बाकी सगळ्या भागाक अशी स्पॉट व्हेरिफिकेशन इतली पर्संट जालें हार्डली म्हाका दिसता एक 10-20% जाले आसता ताजे वरवीं जालेच कडेन ना सो खूब विशय हो विशय मोठो आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जेन्ना लोक ते एक्चुली स्पॉट व्हेरिफिकेशन वतात ते सामके इतले म्हणजे हलगर्जीपण करतात की ते मेजपाची पोजिशनां उरना ती तूं हे अशे पद्दतीन क्लियर जातलें काय ना जातलें रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे काही पळय ऑफिसर आसा बरे भशेन काम करता आमी डेप्युटी कलेक्टर लेवलचे बरे भशेन काम करता पूण जो सपोर्ट कोण दोनूय कॉर्डिनेशन जावपा जाय हांव इतलें मागता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो एक डेलिगेटेड ऑफिसर आनी एक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट डेप्युटी ऑफिसर हे 5 भागां खातीर ज्यो 5 तालुक जे आसा आमचे जे फॉरेस्ट रायट एक्टा प्रमाणे येता ते तितल्या जाग्या खातीर तांणी एक स्पेशल ऑफिसर हितून नोडल करचें हाका नोडल ऑफिसर दवरचें कारण नाल्यार ह्यो केसी कश्यो हँड आवट जाता त्यो कळत ना शेवट आमी मिटींग येता 3 म्हयने केन्ना तरी बसता आनी ताचो मागीर रिवायज केन्नाच जायना सो हाजेर विचार करचो प्लस सर्वे ऑफिसर आमच्या ऑफिसाक ना सर्वेयर आमच्या ऑफिसाक ना सर्वेयर ती नेमपा जायो हें करतले जाल्यार तो मेळना म्हणटा परत डेट इन डेट परत वता फुडें सो ताजेर खंय तरी इम्प्लिमेंटेशन जावपा जाय वायल्ड लायफ फॉरेस्टात तर तुमी जेन्ना डिक्लेर केलें वायल्ड लायफ फॉरेस्टान ज्यो एरिया आमचे आतां आसात जे पयलींचे लोक पयलीं रावत येयल्ले कडेन आसा तांकां खंय तरी भायर दवरून वायल्ड लायफ फॉरेस्ट डिक्लेर करपा जाय पूण तांकां भितर दवरून वायल्ड लायफ फॉरेस्ट डिक्लेर केल्ले कडेन आसा अजून पर्यंत तांची बाउंड्री क्लियर ना मेन सांगपाचो उद्देश इतलो म्हाका की फॉरेस्टान जो कितें इन्वेस्टमेंट जाता तो बाउंड्रीज क्लियर करपाक खातीर हांव एकदां कोणा तरी फॉरेस्ट ऑफिसराक विचारलें तो म्हणटा मॅक्झिमम 3 किलोमिटरा खातीर आमकां एरिया म्हणजे वर्सान 3 किलोमिटर एरिया आमकां क्लियर करपा खातीर आमकां फंड्स येता मागीर इतलो फंड्स जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येता तो खंय वता तुमची बाउंड्री डिमार्केट करा आनी तेजे नंतर फुडली केसी सगळे घ्या न्ही बाउंड्री डिमार्केट जायना अजून पर्यंत फॉरेस्टान लोक अजून पर्यंत झगडटात हेची खंय तरी विचार करचो म्हाका टायम बाउंडिंगान किंवा किंवा भारत सरकारान हो जेन्ना पळय विशय काडलो तो खंय तरी आमची बारीक लोकांचो विचार करूनच काडलो जाल्यार तो खंय तरी क्लियर जावपा जाय आनी म्हाका दिसना हे टायम फ्रेमी भितर जायत म्हणून सो ताजेर सामकें सरकारान म्हाका आज आश्वासन दिवपाची गरज आसा हांगा प्लीज रिप्लाय तूं मागीर उलय मरे ना रे रिप्लाय केन्ना रे आय शूड रिप्लाय एटलीस्ट स्पीकर सर आमचे MLA बाब प्रसाद गांवकर हांच्यानी हो विशय मांडलो 2007 तेंच्यानी म्हणटा तशें सुरू जाला सुप्रीम कोर्टान 2018 पर्यंत विशय सोंपपाक जाय आसलो ही खरी गजाल आसा तेजी तेणी सांगला त्या प्रमाणे आमी ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक सांगला की एफिडेविट फायल कर हेका टायम एक्सटेंशन दिवचो पडटलो टायम एक्सटेंशन घेयना जाल्यार ह्यो केसीस रिजॉल्व जावच्यो ना खरी गजाल आसा तेजी त्या बाबतींत हांव आतां पर्यंत कितें सरकारान केलां आनी तेजो प्रोसिजर कितें हो पयलीं सांगता आनी ताज्या उपरांत कितें केलां तेंय सांगता स्टेजीस इनवॉल्ड इन दीस सबमिशन ऑफ एप्लिकेशन पयलीं स्पीकर सर तेंच्यांनी एप्लिकेशन सबमीट करपाक जाय सेकेंड व्हेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्युमेंट थर्ड रिकमेंडेशन ऑफ द FRC फॉरेस्ट रायट कमिटी वीच इज कन्सिस्टींग ऑफ पंच ओके क्लेमंट सर्वेयर तलाटी ना हे स्पॉट फॉरेस्ट FRC कमिटी जी आहा स्पीकर सर हेतून मातसो प्रॉब्लेम आनी एक जाल्लो जेका क्लेम करपाचें आसा ते त्या फॉरेस्ट रायट कमिटीन उरना म्हणजे त्या विलेजींतलो मनीस जेणी आपलो क्लेम ना तेजो तोच त्या कमिटीन उरता ओके सेकेंड इज इन रिकमेंडेशन ऑफ द ग्रामसभा त्यांनी म्हटलं त्या प्रमाणे ग्रामसभेक थोड्याशा म्हणजे रिलॅक्सेशनूय दिला 100% सगळे उपस्थित आसूंक जाय अशें ना तितून तेंच्यांनी रिलॅक्सेशनूय दिला सेकेंड फिफ्थ इज द स्पॉट व्हेरिफिकेशन ताज्या उपरांत प्रिपेरेशन ऑफ स्पॉट व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट तेज्या उपरांत रिकमेंडेशन ऑफ SLDC ओके तेज्या उपरांत डिसिजन ऑफ DLC डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी तुवें म्हटलें तें तेज्या उपरांत प्रिपेरेशन ऑफ सर्वे प्लॅन आनी प्रिपेरेशन एंड इश्यू ऑफ सनद लास्ट स्टेज 10वी जी आसा ती इश्यू ऑफ सनद तर स्पॉट व्हेरिफिकेशन जें आसा हें पंच क्लेमंट सर्वेयर तलाटी मामलेदार एंड RFO हे करता बट पयली स्टेज जी आसा पळय न्ही सबमिशन ऑफ एप्लिकेशन व्हेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्युमेंट उपसभापतीन म्हटला त्या प्रमाणे कदाचित ह्यो सगळ्यो फायली त्या पंचायतींनी पडल्या आसतल्यो म्हटल्यार मेन रोल जो आसा हो FRC कमिटी जी कॉन्स्टिट्यूट केल्या त्या कमिटीचो सगळ्यात व्हडलो रोल आसा हांवें जेन्ना सगळी इन्क्वायरी करून घेतली तेन्ना हांगासर बरेंचशें जालां कितें तर FRC कमिटीक रेम्युनरेशन ना म्हणजे तांकां कसलोच ऑनरेरियम मेळना म्हणून ते बरेच जाण कितें म्हणटा हांव कित्याक घेवं हांव कित्याक काम करूं खरें म्हटल्यार FRC कमिटीन घातला तो त्या विलेजी खातीर इट इज नॉट ओन्ली द ST पीपल
बट त्या भागात रावपी दुसऱ्या कम्युनिटीचे सुद्धा लोक हे त्या हातूर येता, फक्त एसटी न्हू. त्या खातीर FRC कमिटीन जर खूब फास्ट काम केल्लें जाल्यार हेजो आनिकूय स्पिडीन थोडेशें वयतलें आसलें. ते सांगता जाल्यार FRC कमिटीन जर धाडलें फुडें नेक्स्ट ग्राम सभेंतल्यान ते स्पॉट व्हेरिफिकेशन जावन फुडें वचूं शकतालें. ग्राम सभा जाल्या उपरांत स्पॉट व्हेरिफिकेशन जातालें आनी व्हेरिफिकेशन तूं म्हणटा तशें मामलेदार सर्वे हे सगळें जाय. बट आत्तां कितें जालें आनी कितल्यो केसीस पळय न्ही त्योय सांगता हांव. काणकोणान आतां पर्यंत इंडिविज्युअल क्लेम आहा त्यो 2450, कम्युनिटी क्लेम 105, टोटल 2555, स्पॉट व्हेरिफिकेशन 1576 जाला. क्लेम एप्रूव्ड बाय द ग्रामसभा 475 जाला. क्लेम एप्रूव्ड बाय द SLDC 40 जाल्या फक्त. क्लेम एप्रूव्ड बाय द DLC 30 जाल्या आनी सनद डिस्ट्रिब्युटेड 9 जाणांक जाल्या भितरल्या. ओके. केप्यां 1820 लोकांनी इंडिविज्युअल क्लेम घातला, 20 कम्युनिटी क्लेम घातला, टोटल 1840. स्पॉट व्हेरिफिकेशन 164 लोकांचे जाला फक्त. ग्रामसभेन 82 जाणांक एप्रूव्ड दिला. ओके. क्लेम एप्रूव्ड बाय द SLDC 49 आनी क्लेम एप्रूव्ड बाय द DLC भितरल्यो 44 DLCन एप्रूव्ड दिला. ओके. तेजी सनद डिस्ट्रिब्यूट जावंक ना. सांग्यार तुज्या 1067 इंडिविज्युअल क्लेम, ताज्या बरोबर 155 ह्यो कम्युनिटीच्यो क्लेम आसा, 1222 जाल्यो. स्पॉट व्हेरिफिकेशन भितरले 556 जाला. ग्रामसभेचे एप्रूव्ड 519 जाला. क्लेम एप्रूव्ड बाय SLDC 116 आनी क्लेम एप्रूव्ड बाय द DLC 78 जाला. 10 जाणांक सनतूय इश्यू केल्या. भितरल्या 6 जाणांचो क्लेम रिजेक्टेड जाला फॉर द वेरियस रिजन. ओके. 260 सगळ्यांचे जाले. क्लेम एप्रूव्ड बाय द ग्रामसभा, तूं शिरोड्याचें म्हणटालो पळय न्ही, ते ग्रामसभेन 260 जाणांचे एप्रूव्ह जाला. उरोंक ना शिरोड्याचो विशय तुजें म्हणटालो ते म्हणजे फोंड्या तालुक्यान येताली ती. 260 जाणांचे जाला. क्लेम एप्रूव्ड बाय द SLDC कमिटी 21, एप्रूव्ड बाय द DLC 3. ओके. धार बांदोड्या 1704 इंडिविज्युअल क्लेम, कम्युनिटी क्लेम 73, 1757. स्पॉट व्हेरिफिकेशन 563. ग्रामसभा एप्रूव्ड 128. SLDC approved, claim approved by 79, DLC approved 57, and Senate distributed 6. 2461, it is an individual claim. Community claim 21, total 2482, spot verifications 483, and claim approved by the Gram Sabha 178, claim approved by the SLDC 87, and claim approved by the DLC 71. सनद इश्यू केल्या 21 जाणांक, सगळ्यात हायेस्ट सनद इश्यू केल्या 70 21. ओके. अश्यो म्हणून टोटल 9778 क्लेम आसात. ह्यो पूर्ण गोंयांतल्यो. आतां पर्यंत कम्युनिटी क्लेम 378 आसा, म्हणजे 10130. स्पॉट व्हेरिफिकेशन 3602, म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 40% सुमार स्पॉट व्हेरिफिकेशन जाला. ग्रामसभा एप्रूव्ड दिला 1642. क्लेम एप्रूव्ड बाय द SLDC 392 आणि क्लेम एप्रूव्ड बाय द DLC 283. डिस्ट्रिब्युटेड सनद 46 लोकां. आतापर्यंत फक्त 6 क्लेम ज्यो आहा त्यो रिजेक्टेड जाल्या. स्पीकर सर, हितूर हो लेंथी प्रोसेस गेली कितलीशींच वर्सां स्पीकर सर चलता आनी हें करता आसतना सुप्रीम कोर्टाची डेट आमी एक्सटेंशन मागता ते जालें. हांगासर फक्त स्पीकर सर जो ट्रायबल आसा तेका तेका जो आसा तेज्या सिंगल जनरेशनाचो सुद्दां क्लेम करपाक रायट आसा. जो विदावट ट्रायबल आसा तेका 3 जनरेशनाचो आपलो फाटलो रेफरन्स जो आसा हो दाखोवचो पडटा. बट ट्रायबलाक सिंगल जनरेशनाचो दाखयलो सुद्दां आसत जाल्यारय तो क्लेम जो आसा हो फुडें व्हरता. सर्वेयर आमच्या कडेन कमी आसा, ही खरी गजाल आसा. हांवें सर्वे डिपार्टमेंटाकूय सांगलां की एडिशनल सर्वेयर घेवपाक जाय. मॅक्झिमम 72 सर्वेयर आमी घेवपा खातीर एप्रूव्ह केला. स्पीकर सर, बरेच जाण म्हणजे हितूल्यो हे फक्त गोंयांत ना स्पीकर सर, हे पुराय देशांत आसा. सगळी कडेन ज्या ज्या जाग्यार फॉरेस्ट रायट FRCच्या हेज्या प्रमाणे सगळी कडेन क्लेम करपाक सुरू आसा. आसाम आसतले, बाकीच्या सगळी कडेन म्हणजे कंपॅरिजन सगळ्यांचे फॉरेस्ट रायट्स कितले पळय न्हू हे सगळे क्लियर करीत आसा. स्पीकर सर, त्यांनी म्हटलें तें बरोबर आसा. दिसाक 1 किंवा 2च क्लेम जाता, कारण 10,000 हजार जागा मेजप म्हणजे तेज्या उपरांत त्या खातीर सर्वेयर गेलो काय तो 1 किंवा 2च करपाक शकतलो, हेज्या वयर करपाकूय शकना. तेकाय तो डिले जाता. म्हणूनय तितूर परत मागीर ती बाउंड्रीज फॉरेस्टाची कितली, तुज्यो काजी खंय आहा, कितें आहा, हाजेरूय एक जो आसा हो एक इशू आहा भितर. ओके. तेज्या उपरांत
मशीन बिशीन सर्वेयरांची त्याच्या खातीर एडिशनल घेवपाक लायला. ग्रामसभेक रिलॅक्सेशन दिला तें सांगलां हांवें. ओके. म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो जर आमी फास्ट ट्रॅक करपाक घेतला आनी निश्चितच म्हणजे आमकां सुप्रीम कोर्टात एक्सटेन्शन आमी मागतले. सुप्रीम कोर्टाचें एक्सटेन्शन घेवन हे गव्हर्मेंट फॉर आसा लोकांचे रायट्स सेटल करपा खातीर. त्या खातीर आमच्या कडल्यान जी मदत करपाक जाय म्हाका दिसता FRC कमिटी जी आसा पळय न्ही ह्या FRC कमिटीनी इनिशिएटिव्स घेवचे पडटले. कारण म्हाका कांयच फायदो ना. आमी जेन्ना विलेजी खातीर काम करता म्हाका थंयसर म्हाजो जरी कारण मुळात FRC कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जी आसा पळय न्ही FRC कमिटीन जेंकां घातल्या तांकां त्या खरें म्हणजे कम्युनिटी कडेन बरेपण आसा म्हणून घातलेले. त्या गांवांत ते रावता म्हणून घातलेले. त्या गांवा खातीर काम करता म्हणून घातलेले. म्हणून तेंच्यांनी खरें पयली गजाल हांव मान्य कितें करूंक शकतलो म्हणजे गव्हर्मेंट सायडींतल्यान डिले जाला आसतलो ना न्हू. बट वेन देर इज एन इंडिविज्युअल क्लेम ऑफ 9,750 ओके तेजे जर आसत जाल्यार ते आमी एटलिस्ट थर्ड स्टेजीचेर जे आसा पळय न्ही रे म्हणजे रिकमेंड 5th स्टेजीचेर पावोंक जाय आसले. 5th स्टेजीचेर जर पावल्ले जाल्यार म्हणटा येताले आमी FRC ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो खूब मोठ्या प्रमाणात काम करता. त्या खातीर बाप इजोरानूय बी बरोबर सांगलें की FRCनी सारकें काम करपाक जाय. कारण FRC कॉन्स्टिट्यूट केला. जर ज्या ज्या जाग्यार असा FRCचो विशय आसत जाल्यार त्यो FRC रिकॉन्स्टिट्यूट करच्यो पडटल्यो आनी परत एकदां जे आसा पळय न्ही करचें पडटलें. त्या ती FRC रिकॉन्स्टिट्यूट करपाक जाय आसत जाल्यारूय बी तो विशय फुडें व्हरून त्यो रिकॉन्स्टिट्यूट करच्यो पडटल्यो. पण एक सांगता म्हणजे 5व्या स्टेज 10 स्टेजी आहा टोटल. 10 स्टेजी भितरल्या 5व्या स्टेजीचेर पावपाक FRC कडल्यान फास्ट ट्रॅक जावप गरजेचें आसा. स्पीकर सर अनेक विशय मातशे 2 म्हजे मिनटां म्हजे म्हजे सांगलें ना ते प्रोक्लेमेशन काडिल्लें कित्याक कितें आनी कित्याक हय कित्याक प्रोक्लामेशन जें काडलेलें पळय न्हू तें तितूर मातशें परत एक्चुअली थोडीशी मिस्टेक आशिल्ली म्हणून ते परत फाटीं घेतल्यात परत हे करतले ते. इट इज इन द इंट्रस्ट हे क्लेम करपा खातीरच प्रोक्लामेशन आशिल्लें तें. एक स्पीकर सर एकच सांगूंक सोदतां. म्हजो तो प्रश्न हांव कितें म्हणटा असलीं प्रोक्लेमेशनां जेन्ना काडटात तेन्ना गव्हर्मेंट शूड टेक केअर न्हू. हाव दे कॅन जस्ट इश्यू अ प्रोक्लेमेशन एंड देन विथड्रॉ इट बॅक. इट गव्हर्मेंट सॉरी फिगर फॉर दॅट. दॅट इज वॉट आय एम सेईंग. काही आमची कमिटी आसा पळय तांकां पयलीं एक्चुली शकता आनी जर आमचे वायल्ड लायफ हाय तशें जाल्यार मॅक्झिमम ताजें कितें आसता त्या प्रमाणे आसता ताका लिमीट नाशिल्लें. पूण 40,000 म्हणून आमचे जे पळय लोकल जे एरियेचे आमचे कमिटी सगळे आशिल्ल्यो तांकां त्या टायमाचेर सारकी सांगली गेली ना. प्रत्येकान थोड्यां सांगलें 40,000 तुमकां जमीन मेळटली तुमी बरोवन घाला. सगळ्या कडेन थोडे गांवांत आसताले कडेन आसा की हांवें 40 घातले म्हाजे सपोज हांव 25,000 स्क्वेअर मिटर हांव भोगता जाल्यार हांवें 40,000 घातले कडेन आसा. तेणी ती 20 घातले तो 40 करता. अशें करून सगळें ओवरलॅपिंग जाल्ले कडेन आसा. सो हो विशय आसता परत एक आत्तां आमदारान जो पळय न्ही आमदारान विशय सारको सांगलो म्हणजे आपूण भोगतालो 25,000 कोण भोगतालो 20,000 कोण 10,000. बट जेन्ना तांकां मेसेज दिली की 40,000 मेळटली म्हणून आसा बरोबर तुजें जी असली तेज्या कडेन जमीन पळय न्हू रे तितकी दिवप नाल्यार फॉरेस्टूय उरचें ना ना. असली ताका तितकी दिवपाक जाय. एक्झॅक्टली म्हणजे तेजें कल्टिवेशन जितकें आसा तितकें दिवपाक जाय तेजो रायट आसा. काही कडेन आतां फायली ज्यो घातले कडेन आसा ते ऑफिसर आमचे कन्सिडर करना एके फाटी. तो म्हणटा 40,000 तुमकां घातले कडेन तुमी जायना म्हणटा ते मागीर फायलीच रिजेक्ट करपाक सोदता. तशें जावपाक जायना टोटली. ताका एक्चुअल रायट आसा तितलोच ताका दिवचो. सेम रिगार्डींग अपॉइंटमेंट मामलेदार न्हू एक नोडल ऑफिसर जायच. कित्याक एवरी तालुका एक नोडल ऑफिसर दवरी टू जस्ट टू ट्रॅक वॉट इज गोईंग ऑन. कित्याक मामलेदार पावना. Next call attention, Honorable Member Ramkrishna Davdekar and Rohan Kaute. अध्यक्ष मातशें हें चेंज केलां तुमी आं. इंग्लीश म्हाका दिसता हें करता आसतना वेगळेंच केलां. तें मागीर आतां सारकें कराल तुमी. ड्राफ्टींग सारकें ना. Fear and apprehension in the minds of the people and the agriculturists due to the damage caused to the agriculture fields in the state due to flooding of bunds and improper of which our young youth and age-old agriculturists shy away from the carrying out the business. Agricultural crops are destroyed due to unauthorized work carried out at sluice gates and at Karamade fields. The measures the government intends to take in this regard. This actually calling attention आमी सगळे गोंयच्या बंद विशयी चालला. रिप्लाय पयली दी. उलय पयली न्ही हांव नाल्यार वाचता जावं तें. कितें calling attention. 2 पेजी हांव वाचता.
Last, second page one, is all the repairs are put up for approval. From there, you Okay, can, the low-lying agriculture and normally below the high tide level and which are locally known as Khazan land are protected from the entry of the tidal water by an earthen burn and sluice gate and system of commonly of the farmer, and to ensure and to strive hard to make the dream come true of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji of the double of the farmer's income by 2022. स्वाती माशे प्रश्न एक्चुअली अग्रिकल्चर आणि वॉटर रिसोर्स अशें हातूंतल्यान येता आनी आज हांवें सकाळींच जो क्वेश्चन आसा त्याचे विशीं 14C विचारिल्लें बन्स जर ना जाल्यार अग्रिकल्चर मुखार वचूंक शकना आनी हे बन्स कित्याक मोडले ताका कारण कितें हेका विविध आसा. एक म्हणजे टेनंट एसोसिएशन जें आसा तांकां रिपेर करपाक हे बन्स दिल्ले आसा पूण तांचे कडेन ते जायना. जे बन्स पयलीं आशिल्ले ते उदक भितर घेवन मोडून गेले, स्लुईस गेट आशिल्ल्यो त्यो मोडून गेल्यो आनी अशी परिस्थिती सगळे कडेन जाल्ली आसा. आतां हे जर बंद रिपेर जाले, टेनंट एसोसिएशनान तुमी दिलं त्या प्रमाणे ते जावचें ना. तुमकां जर खरेंच अग्रिकल्चर तयार करपाक जाय आनी परत लोक अग्रिकल्चरान वचपाक जाय जाल्यार तुमी इमिजिएट हाजेर डिसिजन घेवचें पडटलें की हे बंद तुमी परत बांदतले कशे. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा कडेन इतलो पयसो आसा ना, अग्रिकल्चर डिपार्टमेंटा सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट आसा तांचे कडेन इतलो पयसो आसा ना, टेनंट एसोसिएशना कडेन इतलो पयसो आसा ना आनी त्या खातीरूच इंडियन वॉटशे जायत गेले. कारण हे जवळ जवळ 1300 किलोमिटरचो जर बंद बांदतलो दोनूय सायडीन ते एकाच सायडीन न्हय, खंय खंय दोनूय सायडीन आसा, तुमच्या हातूंत तर दोनूय लागता आनी हे सगळें करतलो जाल्यार ताका पयशे जाय आनी हे पयशे हाडटलो जाल्यार कितें तरी गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवपाक जाय. बाबा इंडियन वॉटरवेज हे काम जावंक शकता काय, भारत जावचो ना. आत्मनिर्भर भारत जर जातलो आसत जाल्यार आमकां हें पयलीं करपाक जाय. ते तुमी कशें करतले हें म्हाका सांगा पयलीं, मागीर फुडलें विचारता. तुम्ही सगळ्यांनी वांगडाच उलयले जाल्यार बरें जातलें, नाजाल्यार ते पूण आनिकूय क्वेश्चन आपोआप रेज जातले तुमी. स्पीकर सर, तुम्ही जो पयलो विशय तशें जर म्हणत जाल्यार इट इज in the year 1964 the Agriculture Tenancy Act came into the force under the Tenancy Act and the joint responsibility of the tenant rule were made. म्हणजे जे टेनंट आनी सरकार हांच्या मदीं आनी तेन्ना म्हाका दिसता कितें तरी थोडी अमावंट सरकार दितालो, थोडी अमावंट ते घालताले आनी मामलेदाराच्या ऑब्जर्वेशनाच्या सकयल ते बांदले वताले. बट तांच्यांनी म्हटल्या त्या प्रमाणे कालांतरान हे जे टेनंट आसात हे टेनंट स्पीकर सर थोडे एक्सपायर्ड जाले, ते टेनंटूच ना. हे शेत करपूय तांकां परवडना जालें. म्हटल्या उपरांत मेन कशें जालां तर भितरले अर्दे टेनंट वयर गेले, भितरले थोडेच जाण 4-5 जाण कोण उरल्या, हांकां शेत एफोर्डेबल नसल्या कारणान बऱ्याच जाणांनी ती शेतां जी आसा ही नुस्तें पिकोवपा खातीर तेंच्यांनी कन्वर्ट केली. उदक भितर घेवपाक लागले, भायर घेवपाक लागले. हो प्रकार थोडे कडेन जाता. थोडे कडेन तुमी रायटली सांगला की इतके व्हडले बांद सगळे सरकारा कडेन बांदप तशें कठीण आसा. तुमी जो एक इथं इंडियन वॉटरवेज जो सांगला हो म्हाज्या लक्षांत नाशिल्लो. हांव पळयता कितें आहा तो, फुडलें जाय जाल्यार विचार तेजेर उलयता. अती मातशें जे आन्सर मेळ्ळा ताजेर बरें आसा पूण एक गजाल हांगा नोंद करता. ऑल कोस्टल रोडान जाताले पळया, ऑल अलोंग द रिवर द रोड्स जाय, तुमचें ट्युरिजमूय वाडटलें आनी हेंय जातलें. आनी जे उदक कित्याक घेताले पयलीं, उदक तुमी उदक घेता म्हणटा पळय, उदक कित्याक लागून भितर घेताले खबर आसा? खाणें करपाक उदक घेनाशिल्ले. दर 11 वर्सांनी ही शेतां बुडयताले. ही बुडयताले कित्याक? तातूंत कोंगो म्हणून जीव जातालो. कोंगो म्हणून आमी आजून मडकयत दर 11 वर्सांनी शेत अंदूं बुडयलां, कारण ते बुडोवचेच पडटा, नाजाल्यार तो कोंगो जो जीव आसता पळय तो मरना. तो खारें उदक भितर घेतले नंतर तो मरता. आनी ताका दुसरें हेंय आसा, बी कोरगूट, हेका विचार, कोरगूट म्हणून बी आसा ते स्पेसिफीक त्याच शेतांनी वापरता आनी तेच भात आमी काडटा.
आतां हें सगळें जर करतलो तुमकां हांव एकूच हें दिता, आमची दुर्बाट टू उंडीर म्हणजे आडपय आगापूर आसा सगळो बांद गेला आनी भितर जाल्या तेफळेचीं झाडां आनी मॅनग्रूव्ज जाल्या आनी हे मॅनग्रूव्ज जर वतले इट वील बी अ रोड जाता जर बाय कोस्टल हेतूंतल्यान तशें प्लॅनिंग करून आनी थोडे बंद अशें करून जर कितें केलें तुमी जाल्यार मुखार हीं शेतां वतलीं. त्या नंतर खाणी करपाचें जाल्यार तें डिसिजन घेया, कारण खाणी केल्या नंतर आनी एक प्रॉब्लेम जाता. बांद जे आसता पळय भितरले बांद ताजेर माड जे आसता ते टोटल तांचें पीक वता. माडा त्या वर्सा 2 वर्सां मागीर आनी पीक मेळना, कारण ते खारें उदक मुळां लागलें माडाच्या की तो जीव सोडटा. अशी परिस्थिती निर्माण जाता आनी त्या खातीर अग्रिकल्चरिस्ट तातूंत वचप हें सामकें डिफिकल्ट जालां आनी त्या खातीर परमनंट सोल्युशन हें म्हाका खबर आसा. तुमी म्हणटले आतां 50 वर्सांनी तूं हें उलयता म्हणटले, पूण तशें न्हय. खंय ना खंय इल्लें इल्लें करून आमी करपाक जाय. सो स्टेप बाय स्टेप तुमी हें करचें आनी मुखार सरचें अशें म्हाका दिसता आनी त्या खातीरूच हो प्रश्न मुद्दाम हांवें मांडला. स्पीकर सर, हो विषय कॉलिंग अटेन्शनाचो जॉयंटली आमी दोगांनी घाला. बाब सुदीन देवळीकरान सपोज टू बी रिप्लायड बाय WID डिपार्टमेंट. आय वूड रिक्वेस्ट ऑनरेबल CM काल बाब पांडुरंग मडकेकारान जेन्ना सुद्दां हो टॉपीक घेतिल्लो तेन्ना एग्रीकल्चर नाल्यार WID उलयता पळय, रेव्हेन्यूय लागता, WID लागता, एग्रीकल्चरूय लागता, तिनूय डिपार्टमेंट लागता. नवो एक आयला CRZ, 4 डिपार्टमेंटां लागता. आतां स्पीकर सर प्रश्न खंय येता, वॉट माय कलीग इज सेईंग इज बांद फुट्टा कितें जाता, रस्तो येवंक जाय. ही इज टॉकिंग अबाउट द प्लॅन्स अहेड. आमची आयची वास्तुस्थिती कितें? I would like to differ from what Honorable CM was saying. Joint responsibility of tenants, speakers per तो एक्टा प्रमाणे टेनंट्स मेल्ल्या खातीर टेनंट एसोसिएशन डिफंक जाल्ले. ते रिवायव करपाक बाब दयानंद सोपटेन तेन्ना इंट्रस्ट घेतिल्लो आनी ही केम विथ अ पर्टिक्युलर थिंग कितें करुया काय म्हणून. तेन्ना आमी हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतना वी रिअलायन द होल थिंग एंड फ्रेम rules under this act which said that the sons and daughters of the tenant can become tenants in the same association, but voting right will be with one person म्हणून. So we cleared that particular part. No, I'll finish. So we did that part. कित्याक केल्लें स्पीकर सर, टेनंट एसोसिएशन समज सारकें ना जाल्यार बांद सांबाळप जायना. आतां हें करता आसतना स्पीकर सर एक बाजू जाली. आतां मेन इम्पॉर्टंट कितें येता, मानशेकार येता. मानस घेवपाक जे ऑक्शन जाता थंयच्यान सगळें सुरू स्पीकर सर. आतां एक वाटेन शेतकरी वर्ग आमचे कश्टकरी समाज जे शेतां रोयतात तांकां दीस रात कश्ट काडून आयच्या हातून सुद्दां कोवीड परिस्थितींत सुद्दां तांणी खूब त्रास काडले. हांव एक ल्हानशें एग्जाम्पल दिता. लास्ट 15 दीस म्हयनोभर आमच्या स्वता साल्वादोर दिमून गांवांत जाल्ली गोश्ट. 4 मानस स्पीकर सर शेरुला शेतकरी कमिटी टेनंट एसोसिएशन आसा, तांणी ऑक्शन काडून दिल्लें. तें ऑक्शन जून 2020 सोंपलें विथ अ थिंग की बांद सेफ ना म्हणून. आमच्याच काळा वेळार स्पीकर सर हांवें सुरू केल्ले सेफ्टी बांद रिपोर्ट्स. एकादी लिबरेशना मागीर पयले फावटी आमी सुरू कित्याक केलें की जे बांद सेफ ना ते ऑक्शन करनाका, जे बांद सेफ ना ती पयलीं दुरुस्ती करात, जे बांद सेफ आसा ते ऑक्शन करात, थंय मानशे ऑक्शन करा म्हणून. दीस इज द थिंग वीच वी गेव दॅट टायम. ताज्या मागीर स्पीकर सर दीस शेरुला शेतकरी कमिटी वॉज गिवन टायम टू रिपेर. जुनान दिल्ली गोश्ट तांणी काम केलें ना. पयर तांणी उदक सोडलें. आतां आमचे बारीक बारीक लोक कोणे भेंडे लायिल्ले, कोणे अळसाणे लायिल्ले, बाकीच्यो भाजयो लायिल्ल्यो. स्पीकर सर हांणी उदक जें सोडलें स्वता 4-5 जाणांक नुस्त्या खातीर तांच्या स्वार्था खातीर फूल गांव अर्दो बुडलो. किटला बुडले, दोनवाडा बुडलो, सालय बुडले, ही शेतांत बुडली. शेवटी शेतकरी पोटतिडकीन थंय आयले स्पीकर सर. आमकांय आपयले, हांवूय गेलो पळोवपाक कितें जाला काय म्हणून. पयल्या अक्षरशा मी तू माय करून ते काडूंक सोदताले. पुलिसेक आपयलो, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे एक आपयलो, ऑन सायट व्हेरिफिकेशन केलें आनी शेतकरी कमिटीक तांकां कंपेन्सेशन पे करूंक लायलें. समज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन गेले अंडर शेतकरी आधार निधी 2000-2500 रुपया येता. स्पीकर सर खंयच्या जमान्यान आसा आमी? आज साद्या हॉटेलांत जेवपाक गेलो जाल्यार 5000 बील येता. 2-2.5 ते शेतकऱ्याक तूं दिता येता व्हडलें शेत खाणीभर शेत केल्लें कंपेन्सेशन 2.5 दिता. सो कितें जाता स्पीकर सर, कोण करतलो? ताज्या खातीर स्पीकर सर रेव्हेन्यू मिनिस्टराच्या आनी एक सांपोल कातोर
आनी एक मान स्पीकर सर ताजेच कुशीकची एग्जाम्पल दिता तुका जून 2020 रेव्हेन्यू मिनिस्टराक बरयलें हांवें की मातशें एक्शन घे कित्याक हांगा चल्लां तें ना आशिल्लें कान ओपन करतात उदक सोडटात आनी शेतां बुडटात तो शेतीकरी जे शेती करूंक सोदता ते खंयच्या भावनेन शेती करतले आमचे जवळ जवळ परवरच्या भागांत 1,500 शेतकरी आसा जे ह्या भागान आसा एक 500 शेतकरी सगळ्यांक इफेक्ट जाले तांणी थ्रू तलाटी आज कम्पेन्सेशन मागला तांची नांवां सगळे डिटेल्स दिवन आज पर्यंत जायना एक्शनूय जायना पयर ताका आनी धाडस जाता स्पीकर सर परत नुस्तें ओडपाक म्हणजे इमॅजिन द गट्स की वी आस्क पुलीस मशिनरी टू कीप पेट्रोलिंग सो दॅट दिस थिंग्स डू नॉट हॅपन वी आस्क एके टू ओवरसी की रिपेर केल्या शिवाय कांयच करनाका हे सगळें केन्ना स्पीकर सर जेन्ना तांकां ऑप्शन दिवंकूच ना सो पयलें म्हणल्यार रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान शूड हॅव पुट अ एडमिनिस्ट्रेटर ऑर समबडी एंड टेकन दोज पर्टिक्युलर थिंग इन देअर स्ट्रायड तांच्या हातान घेवंक जाय आशिल्ली जबाबदारी तांणी घेवंक जाय आशिल्ली मामलेदारान भितर येवंक जाय आशिल्लें कोणूच आयलें ना कित्याक घेवना स्पीकर सर आनी ताज्या खातीर स्पीकर सर जेन्ना ह्या गजाल्यो जायना which honorable CM will have to tell us what will be done on this type of issues की a very serious concern of agriculture जे शेतकरी आसा हांवें आज परवरच्या भागाचो एग्जाम्पल दिला असोच काणकोणचे आनी पेडणे आय एम 100% शुअर स्पीकर सर असले विशय गांवांनी आसतलेच आनी सेफ्टी समज बांद ना ऑक्शन ना जाल्यार आमी करता कितें रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या कायद्या प्रमाणे 15 डिसेंबर पर्यंत ऑक्शन जावचें पडटा जालें ना मामलेदारान ओवरलूक करचें पडटा हांगा मामलेदारूय पळयना रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटूय पळयना एग्रीकल्चरूय कळना पळोवपाचें कोणें स्पीकर सर आनी पुलिसेक सांगलें म्हाका कळिल्ल्या प्रमाणे तर एक पिशवी नुस्त्याची पावली की पुलिसूय चल्लो म्हणून थंयच्यान ताच्या खातीर स्पीकर सर एक विशय आसा की इफ वी वॉन्ट टू सॉर्ट दीस आउट एंड वी आर सिरियस बाय कॉलिंग अटेन्शन देन द ऑनरेबल CM जो म्हणटा की आपूण एक्शन घेतलो जाल्यार ताणें एक्शन ह्या एग्जाम्पल्साचेर घेवन दाखोवचें कंपेन्सेशन हॅज टू बी पेड बाय द कमिटी सरकार कितें दिता तें दिवचेंच पूण कमिटीन दिवचें पडटलें कित्याक ह्या कमिटीच्या स्वार्थान आज शेतां वाट लायिल्लीं आसा स्पीकर सर त्या खातीर तो एक भाग येता दुसरो भाग स्पीकर सर इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स चालू आसा हायवेची इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स हे पळय स्पीकर सर हे हायवेची कामां शेत खंय ड्रेन खंय सोडप खंय आनी उदक वता खंय हे नॅशनल हायवेची कामां उदक जे वचपा जाय आशिल्लें तें उदक सगळें उरलें कित्याक उदक वचपा जाय आशिल्लें हांगा आसा वणत पायप मारले हांगा आमी पायपूय नाका आमी कलवट मारून सांगिल्लें कित्याक पायपान भितर घुसतकर पायप ब्लॉक जातात म्हणून तें आयकुना हातून अर्दी वाडे खऱ्या सायडीची शेतां वाट लागपाक लागली स्पीकर सर आज हायवेचो कॉन्ट्रॅक्टर आयकूंक सोदना हेवटेन मानशेकार जाय ते करूंक सोदता टेनंट एसोसिएशन आयकूंक सोदना तातूंत एक जाता स्पीकर सर की जे आमी म्हणूंक सोदता की डॅमेज कॉस्ट टू एग्रीकल्चरल फिल्ड्स हाजी जबाबदारी सरकारान ते दिवचें पडटा विदीन अ टायम फ्रेम सबसिडी भशेन न्हय 1 वर्स रावपाक तशेंच स्पीकर सर डॅमेज ऑफ क्रॉप्स जाले ताका आज कितें जालां सबसिडी इज नॉट ओन्ली फॉर खारसाण लागल्या म्हणून आतां नेक्स्ट 3 वर्सां तर कांयच उत्पन्न येवचें ना कित्याक ती जमीनूच सगळी खारी जाली कांयच जावचें ना तो म्हणटलो कोरमूट लाय म्हणून कोरमूट लागचें ना थंय हांव स्वता शेतान वचून पळोवन भायर सरला स्पीकर सर ताज्या खातीर आय वूड एक्सपेक्ट द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट and honorable CM to act on these 2 examples immediately before this calling attention completes कित्याक ह्यो केसी तांचे कडेन नोंद केल्ल्यो आसा ही एग्जाम्पलूच आमी सगळ्या कडेन दिल्लें आसा आनी टेनंट एसोसिएशन रिवायव करपाक जाय स्पीकर सर जाल्यार मामलतदारान अनलेस यू हॅव अ डेडिकेटेड जॉयंट मामलेदार ऑर समबडी हू ओवरलुक्स दीस एसोसिएशन्स कित्याक एक तालुकान जवळ जवळ 15 20 टेनंट एसोसिएशन्स आसतात तांची कारवाई न केल्यार तांकां समज फंक्शनल दवरतले जाल्यार यू नीड टू कीप अ प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी बोथ सायड्स ती समज जायना ही परिस्थिती आनी शेवटी कितें बांद करून घेवपाक लकीली फॉर मी आय मूव 2 प्रपोजल्स थ्रू सॉयल कन्जर्वेशन आनी लांबचे लांब आमी बांद करून घेतलो ताजे खातीर ह्या सांपोल कातोर जावं सालय खाजन जावं आमी बांदून घेतले खुबश्या जाग्यार अशें आसा जे बाब पांडुरंग मडकयकारान काल सांगलें बरोच व्हडलो इट मायट बी द लॉंगेस्ट इन गोवा ती करपाची जबाबदारी कोणाची हाऊ डू वी डू इट बिकॉज डेफिनेटली देर आर लॉट ऑफ मनी रिक्वायर्ड शेतकरी जी टेनंट एसोसिएशन आसा तांचे कडेन पयशे ना अशें नासता तांचे कडेन पयशे आसता आनी तांणी जबाबदारी तितलीच तांचेर आमकां घालची पडटली इफ दे वॉन्ट टू ऑक्शन एंड गीव मानशो आउट ना जाल्यार दॅट मनी वीच इज कलेक्टेड बाय देम शूड बी डेपॉझिटेड इन द रेव्हेन्यू ट्रेजरी सो दॅट गव्हर्मेंट गेट्स द मनी एंड गव्हर्मेंट ओवरलुक्स द बांद खंय तरी तुमी सिस्टम काडची पडटली की ते ऑक्शन करता आनी पयशे घेता
बांद फोडटकर सरकार सोदता, सरकारा कडेन समज तिजोरीन पयशे ना, तितले शेतकरी काबार. आत्मनिर्भर आनी खंय स्पीकर सर, ताचे खातीर ऑनरेबल सीएमान म्हाका दिसता ह्या मुद्द्याचेर if required, he needs to call for an immediate meeting on this post-assembly. We have examples, we have reasons, we have seen our people. जे लोक आज शेती करतात स्पीकर सर 22 वर्साच्यान 80 वर्सां पर्यंत करतात. 22-year-old कमिंग इज अ व्हेरी गुड इंडिकेटर की भुरगो भितर सरला. 80-year-old अजून करता म्हणजे तो कष्टकरी करून ह्या एजीर पावला, तो अजून करता की ताका तें एक व्यसन जाल्लें आसता शेती करप म्हणजे. ताका शेतान गेल्या शिवाय ताका न्हीद पडना, ताका जेवण पोटान वचना, त्या खातीर तो शेतान वता. आनी त्या टायमार समज आमी ह्या लेवलाच्या शेतकऱ्यांक समज आमी सपोर्ट करूंक पावना जाल्यार स्पीकर सर आमकां स्वता अनाउन्समेंट्स ऑफ आत्मनिर्भर गोंय और स्वयंपूर्ण गोंय म्हणपाचो खंयचोच हक्क ना. वी नीड टू एन्श्युअर वी आर एट ग्रासरूट, आनी त्या ग्रासरूटार करतले जाल्यार ऑनरेबल सीएमान रेव्हन्यू, एग्रीकल्चर आनी WRD डिपार्टमेंटाक आसतना जे कन्सर्न एमएलए मेळटा आनी शेती आमी वाडोवंक शकता गोंयांत, जाल्यार ताणें मिटींग मागून करचें पडटलें. आनी असल्या एसोसिएशनाचेर ताबडतोब रेव्हन्यू मिनिस्टर एक्शन घेतलो हाजें कमिटमेंट म्हाका आज जाय स्पीकर सर. आनी हातून फुडें वता आसतना लेट ऑनरेबल सीएम रिप्लाय, देन आय विल हॅव सम फ्यू क्वेश्चन्स फॉर हिम टू आस्क, फॉर मी टू आस्क हिम. One more reason band ospak is sand extraction. Sand extraction लागून सगळे बांद एक्सटिंक्ट जावपा पावले स्पीकर सर. आनी बांद इतली डॅमेज जालो आहाय की फॉरगेट द बेसमेंट, तो बांदा फकत बेस्तो आहा. आतां इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आमगे शेत आजून देखून रोयते. 3 बांद आमी सॉयल कन्जर्वेशनाचे बांदले, आमगे आनी 2-3 उरले आनी quite a big distance. आता you have done a survey. WRD resources, water resources department has done a survey. They have seen which band is in. I think let the WRD minister also tell what is the position of exact band in survey ke liye. How many bands they have surveyed? You would like to know. And in that, how many you noticed were having excess amount of damage? In the sense that पहिले जे गेलो हाय ते पहिले बांदपा जाय. बट कोण पड बांदपा हाय शेत रोयताय ते पयलीं बांदे, कोण पड शेत रोयना तींक पयलीं बांदपाक गरज ना. आतां जशें बाब धवलेकर म्हणटालो दॅट मॅनग्रोव येयले तितून. सो मुगे कितें रिक्वेस्ट दॅट जे बांद आतां 1 सेकेंड अंडर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर प्रायोरिटी आमकां पयलीं ती कोण शेत रोयताय तांकां. सेकेंड थिंग हे बांद पड हे पड एसोसिएशन पड हाय, एसोसिएशन्स सगळे एसोसिएशन वायट ना म्हण अशें आसना, थोडे बरे आहाय. आतां वायट ना न्ही, वायट आसा, वायट आहे, सगळे वायट नाही, सगळे वायट. थोडे बरे आहे. सम पीपल आर डुईंग वर्क, नो डाउट अबाउट इट, बट यू हॅव टू तेंगेले मामलादार हॅज टू ऑडिट them well, has to see that they are working well. Mamladar is in charge of them. All those things have to be put in order. The elections have to be conducted. Not only the elections, their book of accounts, everything has to be checked. Now, for example, in our constituency, third band hai, amge bank kan lagun tenge poish adkon ulle. Now, all this relief has to be given to see that amge shet rohita idinga. Pay attention to people who are having that. Atpode sand extraction, atpode kon karon idolo, kiten kotle, tenge such designated places hai, where there is no damage to the band. And yes, Harikon, I expect an assurance from you that all these factors will be looked after. We got a nice opportunity to speak on this because it is very, very important. It is agriculture, but always remember, and one more most important, after Madai, after this diversion of Madai, Kurkud Munte, Shet Pade Hati, Amka Sogla Ropa Potale, Nalam Upash Potle. Problem zatalo, yeh pod Kurkud pod Munta, Vashra, एक minute, Kurkud, Arjat, Kurkud, एक minute. यहाँ पड़े बी यहाँ ते आमका गान ते रोज पड़ाले कि जागा आमका we are under salinity attack because of Madai. Now, if this we don't pay, all these attentions we don't pay, we will be in more trouble than what it is. And one more important factor, Port Act and to get nationalization of rivers. Nationalization of river acheri, udo oi tingsan, where the water reaches, it is the flow of the water, sea water reaches, is area under your river nationalization. Where we have no powers. In उल्लेख झाली, assembly discussion झाले, speaker sir discussion झाला की that we will ask powers, give it to captain of ports आणि काय ना काय power नाही.
हे बेस्ट तूं हें पड कितें घेतलो आहा तें इट इज जस्ट करून जाय म्हूण करप नो पावर्स इवन नाव द पोर्ट एक्टाचेर पासून सेम पावर्स दिलो हाय स्वीपिंग पावर्स I'll tell you, even if you want to build a band and if you want to repair the band, you will have to take their permission. हेज्या मुखार आनी तुगे पर खाजन आहाय ती आनी पर तुगे आतां हांवें नाका चीफ मिनिस्टर इट्स नॉट सो सिंपल इट्स नॉट सो सिंपल इट इज इन द एक्ट इट इज सेंट्रल एक्टाचेर यू कॅनॉट ओवरलॅप युअर एक्ट सो this will be the problem in future. Anyway, we want an assurance, one, that you will take steps to protect right to the center that these are the situation and that you will get an assurance from the center that it will be protected. Second, as far as the bonds are concerned, you will identify the bonds which require priority as far as those who are controlled tenka. Third, जे कोण आतां एसोसिएशन आहाय तेंगे सगळे ऑडिट जातले सगळे चॅक जातले आनी तेंका आनी फ्रॉड करून दिवपा नाय कित्याक जाण तूं हे बांद पड एक बांद पड फ्रॉड जायन वयतलो तो रिपेर करून जावपा ना. So there's all these 3 steps which I have laid out. I want an assurance from you that you will put it in order. See, there are 3 departments. Revenue will be affected, WRD will be affected, and you will be affected, Speaker sir. अशें मातशें हांव आनी एक नोंद करता हांगा व्हेरी इम्पॉर्टंट एकूच मिनीट आनी अंदू 17 जानेवारी पयर हायटायड इतलो रायज जालो की नेवरा ह्या भागांत a surgical tidal flow entered a house and compounds of few other houses at Neura as the influx of saline water increased at a high tide due to a broken sluice gate at Manur. Of course, ते सगळे गेल्ले आसा मांडूर पडला तेवटेन आनी काल ताणें सांगलां आमच्या मडकयकारांत हांगा पयलीं मोठ्या प्रमाणांत शेतवड आसताली लोक गोंयच्यान थंय रोवपाक वताले संबंद गोंयचे लोक आज तें बंद जालां ह्यो स्लुईस गेटी आसा उदा भितर घेता तो पर्यंत बरें आसा पूण हाजो इन कोर्स ऑफ इयर्स म्हणटा तशें इफेक्ट कितें जातलो हें आमी पळोवपाची आतां गरज आसा. तो जरी म्हटलो इंडियन वॉटरवेज आमकां पावर ना पूण ते करून घेवं येता जाय जाल्यार एक्ट इज समथींग आनी पावर आतां सुद्दां हो एक्ट जो आतां फॉरेस्ट एक्ट केल्लो तो UPA गव्हर्मेंट आसतना केल्लो तुमी पळोवना तें 2006 कितें तातूंत चेंजीसूय जाय एमेंड करपाक जाय जाल्यार करपाक जाता न्ही एमेंडमेंट हो प्रत्येक एक्टांत पॉसिबल आनी त्या खातीर तें आमकां कशें टुरिजम एक्टिविटीज आमच्यो वाडूंक शकता ऑल अलोंग द कोस्टल जर आमी कितें करत जाल्यार टुरिजम एक्टिविटीज भरपूर जावंक शकता. एंटी सी इरोजन म्हटल्यार पळय बांदाचो इश्यू चलतालो रेजिनाल्ड बाब म्हणलो एंटी सी इरोजन वॉल्स आनी सी इरोजन जाता आतां हेज्या संदर्भान आमी ऑलरेडी WRD मिनिस्टराक लास्ट जेन्ना एक तुफान जालें वादळ जालें आनी WRD मिनिस्टराक हांवें सांगून तेंचो प्रिंसिपल इंजिनियर चीफ इंजिनियर सगळ्यांक थंयसर ऑन सायट येयले कोको बीच नेरूल एरियेन आदी नेरूल कोको बीच म्हणना फुडें इट इज ऑन द वर्ल्ड मॅप आनी कोको बीचार लोक मुद्दम बोट रायड्स आनी सगळे बनाना रायड्स करपाक कोको बीचार येताले आनी कोको बीच यू कूड वॉक एट द डिस्टन्स ऑफ 50 मिटर्स मागीर तुका उदक मेळटालें सो इट वॉज अ बीग स्ट्रेच ऑफ अ बीच वास्ट विड्थ बरी आसली बिचाक आनी स्ट्रेचूय बरो आसलो. आयज कोको बीचाची जर हालत पळयत जाल्यार बिकॉज ऑफ द सॉयल इरोजन कोको बीच जस्ट 10 मिटर्स आतां 5 मिटर्स उदक पावता आनी जेन्ना वादळ जाता जेन्ना तुफान जाता पळय तेन्ना तें उदक क्रॉसीस इंटू द फिल्ड्स आयज ते शेतकऱ्यांक सगळ्यांक भंय पडलेलो आसा आनी आमी लास्ट म्हाका दिसता 1 वर्स लास्ट जून मे जून असो जेन्ना तुफान जालें तेन्ना उदक क्रॉस ओवर जावन शेतांनी भितर उदक पावलें प्रत्येक शेतकाऱ्यान थंयसर आपलो एक एंग्जायटी व्यक्त केली आनी आमी मिनिस्टराचे नदरेक हाडले फ्रॉम द सायट आय कॉल्ड द मिनिस्टर WRD मिनिस्टर सगळे तेजे ऑफिसर्स थंयसर येयले आनी दे नोटिस्ड इट तेंच्यांनी हो मॅटर दे टूक अप द मॅटर टू द सेंट्रल वॉटर अँड पावर रिसर्च ऑर्गनायझेशन CWPRS ह्या ऑर्गनायझेशन सेंट्रली ऑर्गनायझेशन आहे आनी त्या ऑर्गनायझेशन स्टडी करून तेंच्यांनी आपलो से धाडलो की इमिजिएटली जाता तितले बेगीन हे बांदून घेवपाक जाय म्हणून आनी म्हाका दिसता हेजेर एस्टिमेटूय रेडी जाल्लो आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हो एस्टिमेट बेगीन टेंडर करून बिफोर नेक्स्ट रेन्स समथींग हॅज टू बी डन नाल्यार हें जें उदक आसा पळय तेच्या फाटल्यान सगळीं शेतां आसा आनी नेरूल 2 क्रॉप्स काडटा पयलीं पॅडी काडटा आनी तेच्या नंतर मागीर अळसाणो आनी बाकीचे भाजयेचें पीक काडटा. आतां हें उदक जर क्रॉस ओवर जावन जर बीच नश्ट जालो आनी ह्या बिचाचें उदक जर फाटल्यान पावलें जाल्यार बोटीक आमकां थंय फाटल्यान
रोड आसा पळय ह्या रोडा कडल्यान नियरली 500 म्हणजे बोट रायड्स एक्चुअली वील स्टार्ट 500-600 मिटर्स बियॉन्ड. आतां हें करपाक जाय. आतांची सद्याची परिस्थिती थंय अशी आसा की बीच थंयसर नामशेष उरलेलो आसा आनी जे नाल्लाज आसा आनी थंयसर आमी ब्रीज बांदलेले आसा आमच्या नुस्तेकारांक वचून थंयसर बोटीचें उदक हें हाडपाक नुस्तें हाडपाक. हे नाल्लान भितर सगळें आतां उदक भितर सरता आनी सगळी खारोण प्रत्येक शेतकाऱ्याक आतां आयज जाणवता. हे सुद्दां लास्ट आमी ऑफिसरांक व्हरून ते दाखयलेले आसा. ताका लागून हांव मागता की लास्ट तुमी एस्टिमेट केल्लो आसा ऑनरेबल मिनिस्टर, हेजेर इमिजिएटली जाता तितले बेगीन हेजेर उपाय योजना तुमी करच्यो. तशेंच अंडर सॉयल कन्जर्वेशनाचे अंडर आमी एक 3 मानसो बांदपाक घेतल्या. तितूनय म्हाका दिसता खंय तरी CRZचो इन्वॉल्वमेंट आतां न्यू CRZचे ते लागता. मानसो कंप्लीट मोडोन थंयसर कांयच ना, एंटायर पिल्यान शेतां बुडोन उरता. तेन्ना ही शेतांचे बेगीन जाता तितले बेगीन थंयसर उपाय योजना करपाची गरज आसा. तशेंच काही वर्सां पयलीं अरावंड 40 lakhs सँक्शन जालेले आनी आत्तां रेजिनल बाब म्हणटा ताका कोण सांगलें की कुल्ल्यो बांद फोडटा काय म्हणून. एक्चुअली कितें जालें, हे 40 lakhs गव्हर्मेंटा कडल्यान घेतले आनी थंयसर कोण कॉन्ट्रॅक्टरान फक्त माती डंप केली. ऑल अलॉंग द बांद फक्त माती डंप करीत करीत तेणी ते 40 lakhs आपूण घेतले कॉन्ट्रॅक्टरान. एक्चुअल टेक्निकली जर ते काम करूं वचात जाल्यार ते कुल्ली खंय ह्या एरियन ह्या वन सायड ऑफ द बांद पकरता आनी फ्रॉम द अदर सायड ऑफ द बांद कुल्ली भायर सरता आनी तो बांद फोडटा. ते मदीं ताका सिमेंट वॉल नाल्यार कितें प्लास्टीक अशें कितें घालपाची एक प्रक्रिया आसा. म्हाका दिसता ते मदीं थंय घालून तो बांद तो सेफ उरता. म्हणजे ती उदक क्रॉस जायना, एका वाटेचें उदक दुसऱ्या वाटेन क्रॉस जायना. हेजेर काम करपाची गरज आसा. तर नेरूल सिकेरे सायडीन कंप्लीट फ्रॉम सिकेरे जो क्रीक लागता, नेरूल जो क्रीक लागता, दर्या लागता, तो दर्याची शेतां सगळी पिड्यार जाल्ली आसा. नेरूल सगळी दर्या वाटेन शेतां सगळी पिड्यार जाल्ली आसा. तशेंच आमचे सी रोजनाक लागून रेज मागूस कंप्लीट अलॉंग द फोर्ट, रेज मागूस फोर्ट ही सायडूय कंप्लीट धडा सगळी पिड्यार जाल्ली आसा. आनी पिलेन एरिया हॅव सबमर्ज्ड, समटायम्स सबमर्जीस अंडर द वॉटर. कंप्लीट शेतावळ सगळी पिड्यार जाल्ली आसा. ताका लागून हांव मागता जेन्ना हो इशू रेज केला तेन्ना ही सगळी इमिजिएटली हेजेर इन्स्पेक्शन जाल्ली आसा, वेळोवेळ इन्स्पेक्शन जाल्या, पण अजून कॉन्क्रीट काम अशें थंयसर जावंक ना. ताका लागून हें काम एस्टिमेटूय जाल्लो आसा. सेंट्रल ऑर्गनायझेशनान थंयसर येवन पळयल्लेलें आसा, इन्स्पेक्ट केल्ल्या सायड. ताका लागून हांव मागता की जाता तितले बेगीन हें काम करचें म्हणून. हां, पण काम जावपाक जाय नाल्यार शेतां जी आमी म्हणटा पळय स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा पळय, आत्मनिर्भर गोंय, ते संकल्पना कंप्लीट जायना अनलेस. आनी ह्या वर्सा कितें जालां, सगळे शेतकार फुडें सरल्या शेतां करपाक. Anybody reply? बोले बरे कोण आहे? अजून सिल्वेर स्पीकर सर, तू मदीं भायर गेलो मरे. तू म्हणटा भायर गेलो, उलयता तिथं पळय उलय. नांव आसा मरे तुजें, बस. स्पीकर सर, माझ्या सांतांद्रे मतदारसंघात खूब एरिया खाजन लँड आसात, शेतकार आसात. आगासाई, मेरकोरी, नेवरा, आजोसी, दोंगरी जावं कारांबोली ते सायडीन. आनीक शेतकार जे आमच्या शेतां रोवताले कितलींशीं वर्सां, हें बांद मोडोन सगळें उदक भितर येयलेलें आसात. आख्खें दिसता, सगळ्यांनी पळयलां. आनी जायते आमचे मँग्रुव्ज जालेले आसात. आख्ख्या शेतांनी मँग्रुव्ज भरलेले आसात. व्हडलीं व्हडलीं मालगी येयलेलीं आसात. आनी जायते सगळे आमच्या शेतकारांक जे शेत रोवपाक वयता तांकां शेतान वचपाक मेळना. मालग्यांक सगळे भिरांत पडलेली आसा मालग्यांची. आनी ते खातीर आमी जायते फावट सर्वे केली आनी जायते मिटिंगे केले रेव्हेन्यू मिनिस्टराचे बरोबर, WRDच्या मिनिस्टरा बरोबर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तेच ट्रायबल मिनिस्टर तेंच्याय बरोबर आमी मिटींग केल्ली. एक व्हडलोसो बांद बांदपाचो आसा. आमकां आगासायसान मडकय बाणास्तारी, ओल्ड गोवा ही न्हंय आसा, रिवर आसा, त्या वाटेन बार्जे वयतात. बार्जे वचोन हो सगळो व्हडलो रिटेनिंग वॉल आसली, बांद आसले, ते मोडोन सगळे भितर येयलेले आसा आनी उदक सगळें भितर पावलेलें आसा. जे मानशे मारतात आनीक शेतकारांकूय त्रास जालेले आसात. सगळीं माणसो मोडटात आनी शेतां रोवपाक मेळनात. त्या कारणाक लागून म्हजो एक डिमांड आसा, जे एग्रीकल्चर मिनिस्टरान आमी लेटर दिवन सर्वे करून एस्टिमेट केल्लो आसा, व्हडलो एक एस्टिमेट जाल्लो आसा 56 crores सुमार. आयज क्वेश्चन आसलें म्हाका
56 crores एक एस्टिमेट केल्लो आसा फ्रॉम आजोसी 56 crores एस्टिमेट केल्लो सॉयल डिपार्टमेंटान ना एक बांद न्हू पोन्ना ओफला कावजो दोंगजो नागोंजो केडो कोलवाले कांतोर हो बांद आसा व्हडलो अराउंड आसतले 10 kilometers सुमार मे बी 10 kilometers एबाव व्हडलो बांद तो स्पीकर सर हो एक आमचो डिमांड आसा सगल्यांचो आजोसी मांदूर दोंगरी नेवरा आगासाई कारांबोली आमी जायते मिटिंगे केले तुमकडे अरे लोकांक सरकारांक शेतां रोवपाक मेळपाक जाय. आमी आमचो सरकार बांदतलो हातून दुबाव ना खंयचेय जाल्यार पयशे हाडून आमचो सरकार जो BJP सरकार आसा तो बांदून आमकां लोकांक दितलो हातून दुबाव ना आनी म्हाका खात्री आसा जे आमचे मिनिस्टर आसात एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसात बरें काम करतात ते सॉयल कन्जर्वेशन आमचे WRDचे मिनिस्टर आसात तेणे आमचे जायते एस्टिमेट केल्ले बांदलेले आसात आमी ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन मिटिंगे केले इफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन पयशे दिवपाक जायना जाल्यार ट्रायबल मिनिस्टर तरी दिवन आमचें काम करचें म्हण तेणी मिटिंगे केलेले आसात पूण म्हाका खात्री आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बांदतले हातून दुबाव ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन आमी मिटींग केली रेव्हेन्यू मिनिस्टर इन ऑल 4 एक स्पेशल डिमांड आसा गव्हर्मेंटाक ऑल डिपार्टमेंटाक चीफ मिनिस्टराक हितून तुवें लोक घालचे आनी हो व्हडलो बांद आमकां तुवें बांदून दिवचो जर तर तुवें बांद बांदले जाल्यार आमकां शेतकारांक शेतां रोवपाक मेवतली आनी म्हाका खात्री आसा हे बांद बांदून आमचे सरकार आमकां दितले म्हण थँक्यू स्पीकर सर हे पळय कॉलिंग अटेन्शन घायलां सॉरी हे पळय रेजोल्युशन घायल्लें आहा ते कॉलिंग अटेन्शन पळय घायल्लें आहा हेका आमचे दिगंबर कामत आनीक आमचो रोहन गांवडे न्हू हे सारके ढवळीकर सॉरी धावळीकर बरें घायलां हें एक सारकें गरजेचें आतां हितून 3 मिनिस्टर लागता एक म्हणटा तो आमचो एग्रीकल्चर एक म्हणटा तो आमचो WRD वॉटर रिसोर्स आनी एक बाय रेव्हेन्यू फायनान्स म्हणटा होल एंड सोल न्हू फायनान्स आनी होल एंड सोल तो चीफ मिनिस्टर आतां सिल्जरान सांगिल्ले प्रमाणे मागीर कालिका न्हू 56 crore थिंगेल जाल्यार बाजेट कितू करोड करपाक तें म्हाका हांव चिंतू पडना पूण चड गरजे वचपा म्हणटा जे ते बांद सगळे गेल्या हांडू म्हणटा हांडुवां ती सगळीं मळून गेल्लीं आहा आनी तेका लागून ते पळय टेनंट्स आहाय तेगे पळय आहा ते त्रासां पडले आहा शेत बी रोवपा जायना हे इमिडियटली घेवपा जाय हें व्हडले पयशे पडना तुका हांवें म्हाका दिसता कितल्यो एस्टिमेट धाडल्यो आहा WRD धाडल्या तुका धाडल्यो आहा हे एक कळे एक 10 लाख 20 लाख 15 लाख हे असल्यो वस्तू पळय आहाय त्यो ताबडतोब करपाच्यो कित्याक ते शेत रोवपाक जाय भोव करून आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीत खूब कडेन जाल्लें आहाय दुसरी व्हडली वस्त पळय म्हणटा आतां चयतालो हिंगा हें सॉयल कन्जर्वेशन डिविजन पळय आहा सॉयलाचें तें तुका लागता WRD एग्रीकल्चर लागता आमची बाणावले एड पळयत ते बेनावली एड फातराडे कावेलोसी कोलवा ती माती देंवन वयर पावला सो थिंग कितें तरी तुवें बेगीन ताबडतोब हें हांव तुका इन्स्पेक्शन व्हरपा येवपा थिंगा चड गरजेचें कित्याक फाटल्या दिसान खबर आसता तुका इतलो लोक येयल्लो आहलो पयर फेब्रुवारी म्हयन्याक आनीक फेब्रुवारी म्हयन्याक लोक येयल्लो आहलो कडेन थिंगा जायते चड येडी गेल्लो लोक ताबडतोब ती सँड पळय जी आशिल्ली ती सकला वचून उदक वयर येयलें आनी लोक कितलो भिजलो सो हें एक सिरियस आहा काम हिंगा एक 350 crore तुमी पयशे मोडून हें जाय घालपाचें
तिसरें म्हणल्यार WRD सांगूं सोदता जी रिवर्स जाल पळय आहा तें एक बरें काम केलां आतां सद्याक आतां रिवर्स जाल पळय आहा ती आतां तूं वचपिता थोडें हें करून केलां तें पूण एक प्रॉब्लेम कितें आहा तिका ते दोनी वाटेन रिवर्स जाल पळय आहा ते बांदाचेर मँग्रोव्ज म्हूण रोयल्ले मँग्रोव्ज अरे मँग्रोव्ज पण रोयल्ले आहा ते पयले येदेशे आहले म्हगे भुरगेपणाक येदे व्हडले आहले ते आनी ती दोड ते बांद आहले पळय रिवराचे ते दोनी बांद स्ट्रॉंग आशिल्ले आमी तेन्ना ल्हान आसतना कितें कर हांव न्हंयकोडे नुस्त्या धरून वचपी आनी ते पळय मँग्रोव्ज आहा तेजे सकलाक म्हणून काळो जावं शेवटे बिवटे आमी धरपी पण आतां तरी तूं रिवरा वचोंक जाय गेल लोकांक गेले शेतां पावल्या कितली शेत काबार जाल्या हे पळय फॉरेस्ट एक्ट आहा त्या एक्टाचेर कितें म्हणटा मँग्रोव्ज उडोवपाक जायना कातरुपाक आज कितलीं शेतां गोंयांत मँग्रोव्ज शेतां वचोन शेत रोवपाक मेळना तुमी सगळ्यान दोळ्यान पयलें आसतलें ही एक सारकी इम्पॉर्टंट वस्त कित्याक ते मँग्रोव्ज जेन्ना व्हडले जाले की ना तेंचे ते मूळ आहा पळय ते सगळे बांद फोडून उडयता आनी आज आमची रिवर पळय आहा रिवर्स जाल पळय आहा ती दोनी वाटेन तेमचे बांद काबार जाल्ले आहा ते दोनी वाटेन ते बांद ते कितेंय करून त्या जाग्यार घालपाक जाय नाजाल्यार कितें जातलें देवान केन्ना कितें जातलें ससरांत पांच सांगपाक जायना एक कितें आसता दोयर पळय म्हणटा तो 3 वांटे संवसार एक वांटो दोयरो उदक कितलेंय घेता आनी उदक कितलेंय दिता पूण एक प्रॉब्लेम कितें जालें आहा जी पळय रिवर आहा ती आतां तुवें आतां वचपी जाता तेजेर हांव जाणा ती कॅप्टन ऑफ पोर्ट कितें कॉमेंट्स केलां वचपिपाक जर तर ती ड्रेजींग तरी जाली जाल्यार उदक ऑटोमॅटीक वयतलें आनी समज तर ड्रेजींग जायना ती तशी वली उदक सुबी जाल्यार मागीर तें उदक पोतोन येता गांवां येता आतां सांगलें तुका दोयर म्हणटा 3 वांटे संवसार एक वांटो दोयऱ्या उदक खूब आहा दोयर उदक जायत वता जायत दिता तुका सो उदक वचपाक आमी रस्तो करपाक जाय सो हांव मागतां जे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी बेळावली कॉन्स्टिट्युएन्सींत खुबशे ह्या लोकांगेले शेत रोवपाचे बांद धाकटेशे बांद बी पळय आहा ते पळय हांडू मोडली आहा ती सगळीं ताबडतोब तुमी म्हाका करून दिवची त्याच भाशेन रिवरूय दोनी दोळो सारकोच्यो आनी आमचो दोयर पळय आहा तो दोयरो जे सगळे पळय ही सॉयल हेजेर हांव मागता तुमी येवन इन्स्पेक्शन करून तुमी आमगेलें काम करून दिवचें देव बरें करूं Reply. ना सीएम स्पीकर सर जशें आमच्या सगळ्याक सदस्यान म्हणले ते प्रमाणे की हे 3 डिपार्टमेंटां लागता म्हणून आमचे सीएम रिप्लाय करता सीएम बाकीचे म्हणून रिप्लाय करतलोच मागीर पूण मुद्दम तुमकां नदरे हाडून दिवंक सोदता की आतां सिल्वेरान एक हें केल्लें की खऱ्या अर्थान एकच मिनीट जे तेमी म्हणटा तें सारकें की आमी तेंचे जे सगळे बांद आसात तेंचे आमी ऑलरेडी एस्टिमेट 55.61 तेजे आमी हें केल्लें आसा टॅक्निकल सँक्शना खातीर TSA खातीर WRD कडेन आसा तशेंच बाकीचे खुबशे डिपार्टमेंट 17 तुमचे रिप्लायचेर तुमचे कडेन आसतले वेगवेगळे बंदाराचे कामां आमी घेतले आसात आनी घेवपाचे आसात ती कितें तुमकां दाखयल्ले आसात हय दुसरी आमकां तुमकां मुद्दम तुमी रिप्लाय जर पळयत जाल्यार मुद्दम पळयात बाकी सीएम म्हणून सांगतलेच पूण आमी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनाच्या अंतर्गत 42 बंदाराचे आमी ऑलरेडी एस्टिमेट सगळे केल्ले आसात 283 crore हेजे कॉस्ट जाता हे सुद्दां पयशे आमी त्या स्किमी अंडरूय मागिल्ले आसात जेणे करून आमकां येवपाचे आसात जर फास्ट काम करूं मेळटलें सो अशें 5 पर किलोमीटर कितलो पडलो 5 कोटी 5.6 करोड बरोबर न्ही आतां तुमचे आन्सर असो म्हाका 1000 किलोमीटर बांद असो म्हणून 1000 किलोमिटरान तुमकां पयशे कितले लागतले कशें करतले तुमी एक करतलो आमचें रेजोल्युशन कितें आसा गोवा गव्हर्मेंटान बांद बांदपाक चालू करचें
आनी जे मेंटेन करता ते करूं तांकां तुमी फायनान्शियल कितें आसा रिप्लाय पळयात रिप्लाय पळयात ताचे 42 बांद घेवपाचे आसा आमी ताचेर पळयात नाने 42 बांद ना परत सांगता मातशें तुमचेच उत्तर आसा म्हजे कडेन दुसरें काडटाले जाय जाल्यार काडून दाखयता 42 सबंद गोंयचे बंद म्हणले तुवें बाणस्तारी ताका विचार बाणस्तारी कितें जालें तें. घेतला ते सांगता तुमकां आनीक आसात सद्या पुणें कितें जालें तें दाखय मडकय कितें जालें तें दाखयता तुमकां सबंद नेवरा गेला परत ह्या सायडीन तुमच्या सांखळे कितें जालां आमोण्या बी सेम थींग खांडोळा कितें जालां सेम थींग न्ही सगळे बंद गेल्या कित्याक गेल्या मेंटेनन्स ना त्या खातीर गेल्या आतां हें जर कितें तरी करतलो तुमी कितें तरी उपाय काडपाक जाय तें एकदम जावचें ना स्वप्न न्हय तें एकदम जावचें ना तें इल्लें इल्लें करूनच करचें पडटलें आनी तें कशें करप हेचेर उपाय योजना करची पडटली आनी तें आतां चालू केली जाल्यार आनी 10 वर्सांनी 15 वर्सांनी जातलें स्पीकर सर आमी कोस्टल स्टेट असल्या कारणान आमच्यो न्हंयो बी सगळ्यो भितर भितर सगळ्याक आसा सगळी कडेन जशी भरती आनी सुकती येता आमच्या बाकीच्या न्हंयनी बी भरती आनी सुकती आसा आनी ताजोच परिणाम जो आसा म्हणजे खारें उदक हांवें ऑलमोस्ट पयर सांगलें पळय सॅलॅनिटीचो तेणी रायटली सांगलें अप टू पयलीं कोठंबी पर्यंत पावतालें आतां तें गांजा पर्यंत पावपाक लागलें तेज्या पयलीं तें गांजा पर्यंत नासलें कारण म्हाका खबर आहा म्हाज्या भुरगेपणी कोठंबीत थोडेशें एक 2 म्हयन्यांक खारें उदीक जातालें एप्रील मेकूच आतां तें अप टू गांजेच्या आमच्या बंधाऱ्याच्या पर्यंत पावपाक लागला तर सेम म्हणजे तेजोच होय परिणाम आसा हांवें पळयलां की 2-2 लाख स्क्वेअर मिटर जागा ही मँग्रुव्ज जाल्ली आसा सगळी कडेन उदीक खारें भितर एकदां येयलें काय ती मँग्रुव्ज जाता हांव तितूर वचना बट एक गजाल खरी आसा गेली कितलींशींच वर्सां हे बांद पयलीं आमचेच सगळे जाणटेले सगळे शेतकरी जे आसा ते स्वता बांदताले म्हळ्यार कालांतरान स्पीकर सर म्हणजे आमी शेतां सोडल्या कारणान हे इल्ले इल्ले शेतकरी ना जाले आनी आतां रोहनान म्हटल्या त्या प्रमाणे आतां सगळे जाण परत आमी एकदां सगळे 22 वर्सां पासून 80 वर्सां पर्यंत शेतकरी जावपाक लागले ती 1-2 गजाल हांव सांगता की आतां पर्यंत सरकारान फाटल्या जवळपास 4-5 वर्सांक 64 कोटी रुपया मोडले बांद बांदपाकूच तालुका वायज हांवें म्हाजें उत्तर दिलां तितूर दिलां म्हणजे म्हाज्या बिचोले तालुक्यानूय 22 कोटी रुपया मोडल्या तिसवाडी तालुक्यान 17 कोटी रुपया मोडल्या म्हाका खबर आहा आमोणेचो बांद हांवेनूच बांदून घेतलेले बट ते परतूय मोडटा तें सांगता म्हणजे परतूय बी ते बांद ऑल अलोंग द कोस्टल आनी कारण पावसान हें उदक इतकें मोठें आसता कारण ते बांद क्रॉस करून परत उदीक येता आनी पावस जाल्या उपरांत ते परत मोडटा त्या खातीर तुमी तो कोस्टल रोड एक प्रकार सांगलो पळय न्ही ताजोय खंय तरी विचार करपाक जाय जेणे करून ताजो एक विचार करपाक कांय हरकत ना तिसरी गजाल एक 2-3 म्हणजे रोहन आनी आमचो हो रेजिनाल्ड बाब उलयलो तितूर आमकां प्रायोरिटायज करचें पडटलें बाबून सांगला ती गजाल बरोबर आमी 283 कोटी खातीर म्हणजे राष्ट्रीय कृषी विकास योजना सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आमचो ऑलरेडी म्हणजे फाटल्या 8-10 दिसांक मेळून आमी मिटींग घेतली आनी आमचो प्रपोजल गेलो प्रपोजल वचूनय बेगिनात बेगीन सँक्शन जावन येयले जाल्यार 283 crores आमी जरी हे 42 बांद वेगवेगळे कडले दिल्या जाल्यार जेंकां प्रायोरिटी दिवपाक जाय पळय न्ही ते दिवन करुया हितूर प्रायोरिटी दिता आसतना एक गजाल तेजें म्हणणें सारकें बरोबर जे रेजिनाल्डान सांगलें एग्रीकल्चर आत्तां खंयचें करता तेका प्रायोरिटी दिवया म्हणजे ज्या जाग्यार आमकां आत्तां करपाक जाय कारण ऑलरेडी जे बाकीचे डिस्ट्रॉय जाला तेका कांय हात लावण्यात कांय अर्थ ना दुसरें आतां तितूर जाता तितके बेगीन होय विशय तितकोच खरोच सिरियस आसा म्हणजे गोंयचें एग्रीकल्चर वाचयतले आमी स्वयंपूर्ण गोंय करतले आसत जाल्यार कोस्टल भागांतली शेती आमकां वाचोवपाची गरज आसा म्हणजे त्या खातीर म्हणजे हितूर एक 2-3 प्रकार जे तुमी सगळ्यांनी उल्लेखूय केलो जी एसोसिएशन आसा जी एसोसिएशन डिफंक जाल्या कांयच ना ओके तांच्या बाबतींत विचार करचो पडटलो तिसरो एडमिनिस्ट्रेटर घालचो पडटलो मागीर ताका एसोसिएशन आसा एसोसिएशन ना आनी एडमिनिस्ट्रेटर भितरलें ऑप्शन खंयचें करप आनी खंयचें ना हें ठरोवचें पडटलें आनी तें ठरयता आसतना त्या बांदाची रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करची पडटली जेका कोणाक ऑप्शन जरी दिता आसत जाल्यार दॅट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी त्या खातीर कोणूय येयलो उदीक सोडलें परत भरलें आनी परत तें आपूण नुस्तें खाल्लें आनी गेलो जावचें ना हांव सांगता आतां पर्यंत हें चलत येयलां बट एक गजाल हांव निश्चित ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस हांव सांगता की हाज्या खातीर म्हाका चिंता आसा कारण एक कितलीशी म्हणजे कितलीशीच हेक्टर जमीन जी जमीन आत्तां जर आमी वाचून दवरली नासत जाल्यार फुडल्या कितल्याशाच वर्सांनी म्हटलें तशें एकदां खारें उदीक जर येवन गेलें जाल्यार ती जमीन एकदां स्पॉयल जाता तुमी म्हटलें तशें 11 वर्सांनी एकदां ती भितर घेता ते सगळ्यो गजाली बट हाजो कन्सर्न सगळ्यांक घेवन स्पीकर सर एकदां हेजो एक रिपोर्ट तयार करून जाता तितके बेगीन हांव मिटिंगूय घेता हेजी आनी हाजेर एक डिसिजन्स कारण 3 डिपार्टमेंटां तुमी इनवॉल्व आसा WRD आसा
एग्रीकल्चर आसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा पण निश्चितच हेजेर फायनल जे आसा पळय न्हू सँड एक्स्ट्रॅक्शनचो एक विशय आसा ती सँड एक्स्ट्रॅक्शन आत्तां कायद्यान बॅन आसा बरेच कडेन बट एक गजाल हांव निश्चितच सांगता जे ट्रेडिशनली सँड एक्स्ट्रॅक्ट करताले तांकां खंय तरी काडून दिवप हें ओके आसलेलें बट पंप लावन सँड एक्स्ट्रॅक्शन स्पीकर सर बंद केलां आमी सांगलां चलचें ना कारण तेकाय लागून ज्यो आसा पळय न्ही बंद न्ही न्हंयच्यो धडोच कोसळूंक लागल्या कंप्लिटली सगळ्यो धडो ज्यो आसा ह्यो कोसळून वचपाक लागल्या त्या खातीर ज्या ज्या जाग्यार प्रायोरिटी दिवपाक जाय त्या त्या जाग्यार प्रायोरिटी दिवन आमी निश्चितच एक वेवस्थीत रित्या स्पीकर सर हाजी फुडले फावटी म्हणजे एक फुडल्या 15-20 दिसाच्या भितर एक मिटींग घेवन हाजी डिसायड करून जेका जेका प्रायोरिटी दिवपाची तांकां दिवन ताजेर एक प्रोटोकॉल जो आसा तो ठरयलो वयतलो स्पीकर सर हॉनरेबल सीएमाचे विचार बरे आसा बट वी नीड टू वॉक द टॉक आतां एक फायल म्हजी एकोडी मानशेची 1.5 वर्स जाले बाब फिलीप नेरी घेवन बसला कॅपिटल वर्क्साच्या अंडर येता अत्यंत इम्पॉर्टंट कित्याक सगळी खारसाण भितर येता ती नवी शेतकरी पिढी थंय तयार जावंक सोदता आमची पेनादी फ्रांकान विचारल्यार तो म्हणटा पयशे ना म्हणून एस्टिमेट फुडें वचपाक मेळना एक्सपेंडिचर मेळना पयशे ना हो WID मिनिस्टर सांगता दुसरें स्पीकर सर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ताका विचारलें कंपेन्सेशन कितलो दितलो तो 2,500 ते 5,000 हाजे वयर दिवंक शकना म्हणटा अंडर शेतकरी आधार निधी शेतकरीक ते 2,500-5,000 कित्याक ताजेर सीएम कितें करतलो 2 जाले तिसरे स्पीकर सर व्हेरी फोकस्ड पॉइंटेड क्वेश्चन टू रेव्हेन्यू मिनिस्टर हांवें ती 2 विशय सांगल्या सेरुला शेतकरी कमिटी जाची कमिटीच ना आनी इलिगॅलिटीज करता आन आर ड्यू टू पे कंपेन्सेशन वीच दे प्रॉमिस बट वीच दे आर नॉट पेईंग ताजी तूं कितें करतली सांपोल कातोर वे ऑलरेडी द ऑक्शन डेट इज ओवर 15 डिसेंबरा मागीर ते अजून काडटात सरकाराकूय बेनिफीट ना टेनंट एसोसिएशनाकूय बेनिफीट ना ताजेर तूं कितें करतली आय वॉन्ट व्हेरी फिक्स्ड एश्युरन्सीस ऑन दीस टू कित्याक स्पीकर सर हांची शेतां वाट लागल्या हांकां कंपेन्सेशन पे करचें पडटलें आनी ही जबाबदारी मामलेदार तर्फे मिनिस्टरान म्हाका दिसता मिटींग नेक्स्ट 8 दिसान मागोवन ही मिटींग घेवन टेनंट एसोसिएशन तर्फे हांगा फायनान्शियल इम्प्लिकेशन तांकां ना फायनान्शियल इम्प्लिकेशन टेनंट एसोसिएशनाक आसा हू हॅज एग्रीड टू पे दॅट मनी your office is required to ensure that they are paid the money within 8 days and secondly committee honorable minister and under mamlatdar direct administration घालचो पडटलो ना जाल्यार स्पीकर सर this will be a recurring exercise third स्पीकर सर हायवेचो इश्यू जो आसा honorable सीएमाचे इंटरव्हेन्शन मागता to ensure that corrections are done immediately आणि त्या कॉन्ट्रॅक्टराक परत कंपेन्सेशन पे करपाक लाय शेतकऱ्यांक who have been affected because of irregular works of the highway on the Girim belt. I've listened to what Honorable MLA has, Rohan County has said, and I give him the assurance that in 10 days I will get back to you on this. Not get back. Okay, I will get it done. You will have to clear their dues. You are not paying. You have no financial implications. The tenant association has agreed, but it's a temporary association. So you have to make them pay, and association you have to take in your hand. Serula Shetkari. So I think if I make an assurance to you on the floor of the house that I need 10 days, and I will have to do it in 10 days. So I'm okay. 10 days is good, but please get it done, including both these committees. Put a committee, don't give it in the hands of the government. No, it's a temporary committee which she needs to take. Yeah. Okay. Correct. So 10 days. 10 days. Thank you. जोशुआ ताका पैसे दिन बिकॉज WID मिनिस्टर मातशें ते एकोडी मानशेची एश्युरन्स दिवनी एकोडी मानशे कडेन प्रोटेक्शन वॉल सांग मातसो सांग एश्युरन्स दी बसून न्ही ऑनरेबल सीमाचे कळ्ळें म्हाका जालें जालें हांव करतां थँक्यू चल कितें तूं भायर गेल्लो जालें जोशुआ कॉल केले तेणे आतां Speaker sir, I beg to call the attention of the Honorable Chief Minister to the following matter of urgent public importance. Fear and anxiety in the minds of the people regarding open water bodies like small lakes and ponds. The death of 2 kids from Mapsa due to the drowning recently has brought this matter to fore, the steps the government intends to take to prevent such accidents. Speaker sir, Kal Villa Kanka ya Bagan, just around on the outskirts of the city of Mapsa, 2 small children lost their lives, one of age 10 and one of age 5. They had gone for tuitions
ट्युशन्साक वयता म्हणून भायर सरलेले घरांतसून पूण ते ट्युशनाक पावूंक ना. As per the police report and as per the discussions with the PI, they went to the neighboring pond in the village there are lotuses that bloom. So maybe they went to pick up those lotuses and I believe they fell into the pond and one tried to save the other and both of them drowned. Parents need to be more responsible when they are sending the children out, especially young children. Laan burgyank tumi jar garantle bahar dhatta, they should either drop them and pick them up from the tuitions or send somebody with them to ensure that they go to that place. It can happen to anybody, anywhere. Private tuitions also, who take these tuition classes, they should provide attendance. Also, if the particular student doesn't come for the tuitions without informing, the tuition teacher or the person who is taking the tuition should inform the parents that ती भुरगीं येवंक ना म्हणून. कित्याक ती आवय बापूय भुरग्याचे I believe they were searching for the children, and when they went to the tuition teacher, they found out that the children never came for tuitions. At the same time, these ponds that belong to private properties, private individuals, or ponds that are in private properties, there has to be some kind of strict instructions that need to be given to these people. नाल्यार थंय म्हणून खूब जाण खूब लोक वयता थंय पासोयक नाल्यार बसपा खातीर for sunset or various other reasons, and such kind of incidents can happen anytime. I would like the Honorable Chief Minister to look into this matter, and my question to him is what necessary steps the state can take to ensure that all these ponds or lakes have some kind of safety measures or some precautions in terms of barricades or fences or gates. Khub devasthanani, they have these kind of ponds with which are used for visarjan. So visarjana time arti they use kartat. Pun jenna throughout the year these lakes and ponds remain vacant. So they have to be some kind of security features or security systems that are provided to ensure that such kind of things don't happen. I pray to the Almighty to grant eternal rest to the departed souls of the two children, and it is my humble request to all the members of the House to join me in a condolence to the parents of the two children. No. Yeah. The incident was reported to the station fire office. In charge of the fire station, Mapsa, telephonically, Sri Nakul Pednekar. Okay. CM. 5 minutes. The House has been extended for 5 minutes. Okay. It is already circulated. हे हांव डिटेल सगळी वाचपाक वचना. पण एक गजाल निश्चितूच आसा की 2 भुरग्यांची एकाच फॅमिलींतल्या भाव भयणीची डेथ हे आतांच न्ही तर खुबशे फावटी आमी हे इन्सिडंट्स पळयता. फाटले फावटी एकदां फोंड्या हांगासरूय जाल्लो, तेज्या पयलीं पेडण्या हांगासर चिरेचे खणींनूय जाल्लो. आमी कलेक्टराच्या मार्फत सगळी कडेन सर्वे करून प्रत्येक फावटी इन्स्ट्रक्शन्स दिता. म्हणल्यार स्पीकर सर, म्हाका दिसता हांव डेप्युटी कलेक्टरांक सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दितात की त्यांच्या ज्युरिडिक्शनान येवपी सगळ्यो ज्यो अश्यो पॉन्ड आसतले किंवा चिऱ्यांच्यो खणी आसतल्यो वेगवेगळे कडेन तितक्या जाणांक फेन्स करप किंवा तेंचे जे आसा पळय न्हू हे फेन्स करप गरजेचें आसा. अदरवायज ल्हान भुरग्याक कळना उदकाची खोली कितली आसतली ती, आनी भुरगीं सदांच उदका कडेन एट्रॅक्ट जाली वता. आनी ताणें म्हटलें तशें भितर कितेंय जर दिसलें जाल्यार तें काडपाक हात वता तेंचो आनी ती भितर वता आनी एकदां एक भुरगें पडटा ताका दुसरें धरपाक वता तोय पडटा. अशे वेगवेगळे इन्सिडंट स्पीकर सर खूब फावटी गोंयांत जाल्या आनी एकेच फॅमिलींतली 2-2, 3-3 भुरगीं सुद्दां म्हणजे तेज्या बरोबर आसलेली. आमी फाटले फावटी तर पेडण्या म्हाका दिसता इन्सिडंट जावन 4-5 भुरगीं एका स्कुलांतली एकदां एक्सपायर्ड जाली. त्या खातीर आमी अलर्ट आसपाक जाय. आमी ठीक आसा, आमी भुरग्यांचे पेरंट्स आनी हें सगळें म्हणटा, बट चिऱ्यांच्यो खणी आसतल्यो, तळयो आसतल्यो, बाकीच्यो ज्यो ज्यो तेजे ओनर्स आसात, देवस्थान कमिटी आसूं किंवा बाकी आनी सार्वजनीक कोण आसूं, जर पब्लीक प्लेसीचेर अशा पद्दतीचे जर आसत जाल्यार ताका फेन्स करप गरजेचें आसा.
हांव डेप्युटी कलेक्टरांच्या मार्फत सगळ्या जाणांक इन्स्ट्रक्शन दिता की तेंच्यांनी फेन्स करून घेवचे बट सगळ्यांनी काळजी घेवप आनी अशा पद्दतीच्यो अनफेन्स्ड जर आसत जाल्यार रिपोर्ट करपूय गरजेचें आसा हांव इतकीच म्हजी रिक्वेस्ट आसता The House is adjourned up to 4:30 p.m.